एका मुख्याक लागून पातकी जाली. रोमन्स 5:12. ओके, स्टार्ट करूया आमी. सर्गीचे बापा, आमी तुका आर्गां दिन वाचता हाचे ह्या वेळा पासत आनी ह्या जाग्यार पासत तुका आमी वखाणटा. तुका वखाणटा पवित्र आत्म्या, तूं हाजीर आसाय आनी जशें तुवें आमच्या भावाच्या तोंडान उलयलें येदे वखदार तूं म्हज्या तोंडान सुद्दां उलयताय. जे घूट सर्गीचे लिपोवन आसलेले, आमचें होन अंडरस्टँडींग आमकां कळना, हे समजुणी आमकां मेळना, तेन्ना पवित्र आत्म्या तूं आमकां शिकयताय. आनी तेन्ना तूं शिकयताय तेन्ना आमकां सादें आनी सोंपें करून शिकयताय. जसो तूं पवित्र आत्म्या पिटरासून तोंडानसून उलयलो, सगळ्या लोकांक आपआपले भाशेन आयकूंक येयले आनी जायतो लोक त्या दिसा साल्वार जालो. तशेंच जें उतर तूं उलयताय येदे वखदार जायते जाणांक समजुणी मेळटा आनी ती समजुणी देवाच्या उतराची आमकां सगळ्यांक स्वतंत्र करता. म्हणून बापा, आमी तुका आर्गां दिता. पवित्र आत्म्यान तुका एक वर दिता, एक क्लासीचो तूं कंट्रोल घेताय सगळ्यांचे मायंडाचेर, सगळ्यांचे येदे वखदार तूं आयकुपाक तुजें शिकवण तूं आमकां घटाय आनी बॉल दिलाय. म्हणून तुका आमी वखाणटा आनी तुका दिन वाचता. हें मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान करता. आमेन, आमेन. आयज आमी शिकतलीं पातोक म्हणजे कितें. पातोक म्हणजे कितें? पातोक म्हणजे कितें? देवाच्या उतराचेर आड वचप, तें पातोक. बायबला प्रमाणें खरें तें. कित्याक? या एका मनशाक लागून पातोक येयलें म्हणटा न्हू, रोमन्स 5:12. एका मनशाक लागून संवसारान पातोक रिगलें आनी सगळो संवसार पातकी जालो. मानता न्हू? एका मनशाक तें पातोक कितें जालें? तें कसलें पातोक? देवान तांकां एक आज्ञा दिल्ली. देवान तांकां एक सांगलेलें, ह्या झाडाचें रुखाचें फळ खावं नाका. आनी तेंच्यांनी कितें केलें? खाल्लें. त्याच वेळार पयलीं पातोक नासलें संवसारांत. पयलीं सारकें देव मेळोंक येतालो, बरें पवित्र आसलें सगळें. पूण जेन्ना ती देवाच्या आड गेली तेन्ना संवसारांत पातोक रिगलें आनी सगळो संवसार पातकी जालो एका मनशाक लागून. आतां तें पातोक न्हू, आमी जाणा येता हें पातोक. आतां आमी पातोक कशी करता? आमी रडटाय कशी पातोक? आमी रडटा कशी पातोक? आमी सगळें देवाच्या उतराच्या आड आमी म्हणटा पातकां. आतां आमी जायतो लोक कुमसाराक वयता तेन्ना आमी म्हणटा देवाच्या उतराचेर, देवा तुज्या उतराचेर हांवें आड केलां काय आमी कितें डेली आमचे वर्साच्या वर्सा तेंच न्हू. हें केलें हांवें, राग धरलो, खून केलो, इबाड केलो, सोरो म्हणजे एक एक अशें रडटा न्हू आमी. आतां आमी पळोवया एफिजियन 5:18 आमकां कितें सांगता आनी आमी कितें करता संवसारान. एफिसकाराची चीट 5:18. Ephesians 5:18. 18:18. सोरो पिवन बेबदेज करूंक नाका, अशें तुमी तुमच्या जिविताची वाट लायतले. परतेच जाल्यार पवित्र आत्म्यान भरलेले मनशां जायात. कितें म्हणटा आमकां पवित्र पुस्तक सांगता? सोरो पिया म्हूण सांगता. सोरो पिवन बेबदेज जावं नाका म्हणटा. नाजाल्यार आमी आमच्या जिविताची वाट लायतली न्हू. जाल्यार आमी कशी बेबदी जाय म्हणटा? पवित्र आत्म्यान भरलेली आमी जावंक जाय देवाच्या उतरान. आतां आमी हांगा पातोक कशें करता? सोरो पियेता न्हू, देवाच्या आड जालें न्हू, पातोक रिगलें न्हू.
हां सपोज एका घराब्यान पातोक कशें रिकले एकूच मनीस सोरो पियालो न्हू काय सगळीं घरान सोरो पियेता एकलो सोरो पियालो आनी घरान दुस्फोट जालो पातोक रिकले न्हू देवाच्या उतराच्या आड गेलो न्हू तो एग्जाम्पल मागीर त्या घराब्यान कितें जाता देव आसा देवाच्या उतराच्या आड जालो आदामानी एवेन पातोक केलें तेन्ना देव आसलो देव थंय आसलो पूण ती पयस गेली तशीच आमी देवाच्या उतराच्या आड करता न्हू तेन्ना आमी देवा सोशिल्ली पयस वयता मागीर घरान कोण येयलो आमच्या आमीच पयस केले न्हू एका मनशाक लागून संवसारान पातो केलो ते एका मनशाक लागून जेन्ना देवाच्या उतराच्या आड तो मनीस गेलो त्या मनशाक लागून घरान पातोक रिगले पातका वांगडा देवचार रिगलो न्हू पातोक कोणा कडसून येता देवचारा कडसून येवंक दाखोवंक ना देवचार कसो सांगतालो तो एवेक ह्या झाडाचें फळ खावंक जायना तुका सांगला विचारता तो परत परत तसो आमकांय तसोच करता तो आमच्या जिवितान तसोच हें करता आमकां मागीर ते घरान कितें जाता दुस्फोट जाता झगडी जाता न्हू एकामेकाचें दुखलीं ना कितें कितें म्हाका टेंशन जालें म्हणून हांव पियालो म्हाका बायलेचें टेंशन जालें म्हाका भुरग्यांचें टेंशन म्हणजे दुखलत आसता न्हू जेन्ना पातोक संवसारान लिगले तेन्ना आदामानी एवेनूय तशेंच केलें करूंक ना तें मानून घेतला हेंच्यांनी ना मानून घेवंक ना आदामानी एवेन मानून घेतला आदामान सांगलें म्हाका हे बायल दिला पळय तेणी आपणाक सांगला बायलेन सांगलें सोरपान घालूंक दिला आमी थंयच करिना आजुनूय जेन्ना पातोक रिगले म्हणटकूच आमी एकामेकाचेर रिगलून दिता पूण आमी मानून घेयना आमकां उपपाटी देवाच्या उतरान बोललेली जावंक जाय आमी पियेता न्हू सोरो दुसऱ्यांक दिता न्हू पातोक दुसऱ्यांक दिला एक भाव आपले प्रिचिंगान सांगतालो ते चेडवाचे काजार आसले खंय 8 डिसेंबरा तो हॉल बूक करून गेलो खंय हॉल बूक करून तेणें सांगलें खंय आपणाच्या चेडवाच्या काजाराक सोरो नासचो ना ते हॉलकार असो सरप्रायज जालो म्हणटा आनी आपणाक म्हणलें इतल्या वर्सांनी कोणी तरी आपणाक सांगलें काजाराक सोरो ना तो म्हणटालो म्हणजे खंय आमी पावल्या आनी त्या काजाराक सोरो दिल्यार वायट पातोक जाता दुसऱ्याक सोरो दिता न्हू आमी आनी देव म्हणटा कितें आमकां बेबदेस जावं नाका न्हू म्हणटा न्हू म्हणटा न्हू कोण आयकना कितें कांयच जवाब दिना कितें सारकें ना देव आमकां सांगता कितें देवाच्या उतरान बोललेली जावंक जाय पवित्र आत्म्यान बोललेली जावंक जाय आमी दुसऱ्यांकूय पवित्र आत्म्यान बोललेली करूंक जाय न्हू देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी पातोक करता दुसऱ्यांकूय पातोक करूंक शिकयता न्हू कोण तरी म्हणटलो देवान सोरो करूंक ना म्हणची ना देवान सोरो केलो जॉन चॅप्टर 2 आहा तें सायबीर माय कडेन म्हणटा तो पूण एक्चुली न्हू तो दुसऱ्या बायबलांचेर पळोवशी तर ट्रान्सलेशन मलयाळम कन्नडा बीन दाखयलीचो रोस हे ना सोरो ना हो गोंयकाराच्या बायबलांचेरूच आसा सोरो पूण ते गोंयकारांक टेस्ट करपाक टेस्टींग गोंयकारांक आनी गोंयकारांक एक निमितूय गावलें न्हू देवान केला म्हणटा डायरेक्ट म्हणटा भियान आसतना चिती नासतना देवान केला म्हणटा डायरेक्ट म्हाका सांगलेलें देव करतलो सोरो तो सांगता सोरो पिवन बेबदी जावं नाका आनी तोच आपूण सोरो करतलो मागीर शिकया आमी ते सगळे आमी देवाचे लुकलुचे न्हू रिजन आहा हांगा सोरो तेंच्यांनी बायबलान कित्याक बरयला खबर ना इंग्लिशीन वायन आसतलें जॉन 2 चॅप्टरान आसतलें वायन सोरो आल्कोहोल ना जॉन 2:4 बीन लायन आसतली सो तो गोंयच्याच बायबलान कोंकानी सोरो म्हणून आसा
गोंयकारांक टेस्ट करपाक एक्चुली काना गांवान वयर वच woman wine 3 when the wine run out wine वायन आनी कोंकणी बायबलाचेर सोरो सोरो सोंपला म्हणटा हय एक्चुली वायन कित्याक जाणा थंय लोक सगळो जुदेव रावतालो जुदेव आनी जुदेव सारके देवा भाशेन आसले कळ्ळें आतां ज्या गांवान सोरो कोण पियाना थंय सोरो करतली ना ते एक्चुली तेंचें ट्रेडिशनच आसलें दाखवेलीचो रोस दिवपाचो कळ्ळें जेजून सोरो करूंक ना कळटा न्हू ते जुदेव लोक आसले आनी जुदेव लोक सारको देवा भाशेन येताले जेजू भाशेन जेजू सोरो पियनासलो सो ते गांवान सोरो करूंक नासलो आमी कोणाकूय म्हणटाना करेक्शन करपाक जाय कित्याक देवाच्या उतराच्या आड पातोक न्हू आनी पातोक जाल्यार म्हणटकूच देव ना आमचेशी आमी पयस वयता देवाच्या उतराच्या आमी पातोक म्हणजे आमी सगळ्यांनी सांगलां न्हू देवाच्या उतराच्या आड आतां जर आमी म्हटलें जेजून सोरो केला म्हटलें जाल्यार पातोक जालें ना देवाच्या उतराच्या आड आमी पातोक रिगले म्हणटकूच कितें जालें तें आमी जाणा न्हू आदाम आनी एवेच्या लायफान तशें आमच्या लायफान तेंच जाता देव ना देवाचें हाजीरपण ना देव आसा पूण आमी देवा सोशिल्ली पयस वयता पातोक करता आनी आमीच पूण देव आमचो तरी मोग करता येता म्हणटली कोण जेजून दाखवेलीचो रोस केलो म्हणपाक जाय देवाच्या उतरा प्रमाणे जायते तांकां कितें जाता एक निमीज कशें न्हू पिवपाक जाय म्हाज्या लायफान हांवें हेजेर खूब डिस्कशन जातालें हे टॉपिकाचेर सोरो पिवन बसून आमी केन्ना देवाच्या उतराचे म्हणजे देव कितें सांगता तें आमी केन्ना करतलीं देवाच्या उतराच्या आड केन्ना वयची ना आमी केन्ना आमी देवाच्या उतरान रिगून आसल्यार हे देवाच्या उतराची आमकां समजुणी आसल्यार आमी देवाच्या उतराच्या आड वयतलीं पूण आमी रोखडी वळखून घेतली न्हू आरे रे रे देवाचें उतर अशें सांगता आनी हांव हें करता न्हू वळखून घेता न्हू आतां आमी तुका जाता न्हू आतां पयलींच्या भशेन तूं आसा आतां सोल्जर चेंज जाला न्हू लास्ट टायम पासून हेका पळोवंक ना तुमी आमी ताका कितें म्हटलेलें लास्ट टायमार सोल्जर आनी तो सोल्जर खंय आसा कित्याक आमचे जिबेर पदवी आसा ते चलतालो बीन मातसो असो वांकडो कहो सो तुजे पयलींच्या लायफान देवाचें उतर नासलें तेन्ना तूं देवा सुशिल्लो पयस जाल्यार तुजें लायफ कशें आसलें पिड्यार लायफ आसलें आतां तूं देवाच्या उतरान येयलो पूण देवाच्या उतरान भोल्लो जालोय तूं आतां लायफ खंय आहा तुजें खूब चेंजिनेस आहा आनी खूब हिलिंगा म्हणजे तुजे हेल्थ वायज पासून तुका चेंजिनेस आहा घरान बसून तुज्या पीस आसतलो कित्याक देव आसा ना कळ्ळें आमी देवाच्या उतराच्या आड करता तेन्ना आमच्या जिवितान कितलें हें आसता आमकां खबर आसा सगळ्यांक न्हू आनी आमकांय खबर आसा एका मनशाक लागून पातोक सोरो पियेलो तेन्ना म्हाजो डॅडी पियेतालो आमच्या घरान कितले किल्लो जातालो कित्याक देवाच्या उतराच्या आड न्हू आमी कळ्ळा असलें कितें तरी दुसऱ्यांक फूस केला देवाच्या उतराच्या आड बावच म्हणटालो न्हू रागाचे राग म्हणटालो राग एफिशियन 4:26 कितें सांगता पळयात एफिस कराची चीट (26 and 27 पळोवया
राग तुमकां येतलोच, तर रागाक लागून पातोक करिनाका. वेळ पडसर राग दवरून रावूं नाका, ना तर तुमच्या काळजान देंवचाराक रीग दिवच्यान. कितें सांगता आमकां? राग येतलोच म्हणटा न्हू. हां, राग येवचो ना? आमकां राग येवचो ना सांगला? राग येतलोच, पूण राग गान पातोक करूं नाका, रावूं नाका. Be hungry, do not sin, do not let the sun go down on your anger. तुजो राग सुर्याक दोळणीर पडसर तूं रावूं नाका तो राग घेवन. कितें सांगता? त्याच दिसा वो त्याच मिनटाक आमी बोगसूंक जायो, तो राग पयस करूंक जायो. आमी कितलीं वर्सां राग घेवन रावल्या? खरें सांगा, राग कितल्या वर्सां घेवन गेल्या? वर्सां, म्हयने, दीस, राग. आनी देव कितें सांगता आमकां? राग दवरूं नाका. राग येतलोच, येवचो ना सांगूंक ना. राग येतलोच, दोळणीर पडसर तुमी राग दवरूं नाका. आतां जेजूक राग येयलो, तो भाव म्हणटा देव मंदिरान हें जाता सगळें, तेन्ना जेजूक राग येयलो, जेजून तें उडयलें रागा बरी. पूण जेजू रावलो थंयसरूच राग घेवन. राग लागलो बा, राग येतलोच आमकां. बायबल सांगता येतलो, पूण आमी रागान कोणाचेर राग येयलो म्हणटा तो घेवन रावूंक जायना. हें पातोक देवाच्या उतराच्या आड. देव सांगता आमकां राग येतलो, पूण राग दवरून तुमी दीस दांडेर जावच्या पयलीं बोगसणे मारूंक जाय, एकठांय जावंक जायी. नाजाल्यार कोण रिगतलो आमच्या काळजान? देवचार रिगतलो. जावं देवचाराक कोणा? ब्रदर देवचाराक न्हू एक असो रागाचेर जेम्सान आहा तें सोरोप म्हणटा. आतां आमच्या रुमान सोरोप येयल्यार आमी रावतलीं, न्हिदतलीं कोण? राग आतां तुमी घेवन येता तेन्ना आमी सोरपाक घेवन न्हिदता म्हणटा. राग एक एग्जाम्पल, सोरोप घेवन न्हिदता आमी. न्हिदता न्हू? कितलीं वर्सां तरी घेवन न्हिदले आमी? म्हयने तरी, वर्सां. सो आजुनूय आमी तेंच करूं जाल्यार पातोक आमच्या पातोक रिगलें म्हणटा आमच्या काळजान. पातोक रिगतले. पातोक आमच्या हितून येतले. त्या पातका उदेशी, रागा उदेशी कितले देवचाराचे फ्री आयटम आसा जाणा तुमी? एक राग धरल्यार तो कितले आयटम घेवन येता फाटल्यान? दुयेंसां सगळीं, काळजाचें दुयेंस, डायबिटीज सगळें रागाचें जाता म्हणटालो एक डॉक्टर सांगा. सगळे राग. तेका लागून जेजू सांगता आमकां राग धरून बसो नाका. त्याच वेळार बोगसूंक जाय. नाल्यार कितें जाता जाणा, आमी त्याच वेळार बोगशिना जाल्यार आमकां परत परत न्हू आदलें कितें जालां न्हू तें परत परत आदल्यो खबरी सांगता. आनी तुका पयलीं तेणी तोय म्हटलेलें, तुका पयलीं 2 ना 3 ना तेंच म्हटलेलें, आतांय तुका तेंच म्हटलें. कोण वो? देव आमकां केन्नाच आमचे पास्ट लायफ वयर काडिना. जेजू कोणाचेच पयलींची खबर सांगचो ना. हो कोण? देवचार. तेका आमकां देवा सोशिल्ले पयस व्हरोंक जाय. तेका नाका आमी देवा कडेन जाल्ले. ते राग आमी करून देवाच्या उतराच्या आड वचना. पातोक न्हू आमी केन्ना जेजू कडेन उच्चारला. आमकां कितें सांगता जाणा 1 John 1:9 आमी पातोक फक्त वळखून घेवंक जाय म्हणटा. 1 John 1:9. आमकां कितें म्हणटा तो? पातोक चड व्हडलें आमकां आमचे कडेन जाता मिस्टेक म्हणून तोच येयला न्हू. आमी कोण प्रोफेट आहा? बायबल सांगता कोणूच नितीवण ना. हे पृथ्वीचेर कोणूच नितीवण ना. खंयच्यान आमी पातोक केलेले आसा. आमी जर सगळीं बरीं आसलीं जाल्यार जेजू येतलो आसलो? आमी सगळ्यांक खंयचोच तरी आमी चुकल्या म्हणून सरवणदार जेजू सरवणदार आमकां सरवण दिवच्याक येयल्या पातकाविने जिवीत जिवच्या. जेजू वरवीं आमी पातकाविरे जिवीत जिवूं शकता ना? जेजू वरवीं आमचे वस्तू की न्हू.
कितें म्हणटा पळय. पूण आमची पातकां जी देवाच्या उतराच्या आड आमी उलयता, आमची पातकां आमी वळखून घेतल्यात जाल्यार देव आमची पातकां बोगशितलो आनी सगळ्या खोटेपणाचो आमकां निवारतलो, नितळ करतलो, कित्याक तो विस्वासी आनी सगळे वाटेन तो बरो. कितें म्हणटा आमकां देव? फक्त if we confess our sin, he is faithful and just to forgive us our sin and to cleanse us from all unrighteousness. देव आमकां बोगसूंक तयार आसा. केन्ना? जेन्ना आमी वळखून घेता, उचारता, कन्फेस म्हणटा. हांगा वळखूनूच घेवंक जाय म्हणटा आमी जे पातक केला तें. कितें करूंक जाय आमी? वळखून घेवंक जाय. आनी देव आमकां केन्ना आनीक 10 दिसांनी म्हयन्यान बोगशिता? तो म्हणटा रोखडोच म्हणटा पळय, जेन्ना तुमी वळखून घेता तुका बोगशिता. आनी आमकां सगळ्या खोटेपणांतली जे खोटेपण आमकां आसा, इवन आतां हे सोरो पियप देवाच्या उतराच्या राग घेवन, तितूंतलो देव आमकां निवारता ह्या खोटेपणांतले. पूण आमी कितें करूंक जाय? फक्त वळखून घेवंक जाय आमी खंय चुकल्या पळय ती, सोयरानान येवंक जाय आमी आनी आमी वळखून घेवन देवाशी वचोंक जाय. देव आमचो कोण? विस्वासी आनी सगळे वाटेन बरो मोगाल देव. तो आमकां बोगसूंक तयार आसा. पूण आमी कितें करूंक जाय? फक्त सोयरानान येवंक जाय आनी हांव खंय चुकल्यां तें वळखून घेवंक जाय आनी देवाशी येवंक जाय परतून. तो तुका त्याच वेळार बोगशिता. तो रावता आमकां बोगसुच्याक. तो जाणा आपणाची भुरगीं जायना म्हणून. ताका खबर आसा भुरग्यांक कशी चुकता तें ताका सगळी खबर आसा. ताका लागून तो रावता. एग्जाम्पल आमकां विचित पुताचें आसा न्हू, लूक 15:11 पासून आसा. तो म्हणटा, अशी स्टोरी सांगता न्हू, एका बापायक 2 पूत आसले. व्हडलो पूत काय धाकटो पूत एक्सिडेंट मारूंक लागलो? धाकटो पूत. कितें म्हणूंक लागलो? म्हाज्या दायजाचो वांटो म्हाका दी. त्या बापाय कडेन भरपूर गिरेस्तकाय आसली आसतली न्हू, भरपूर गिरेस्तकाय आसली. आतां तो कितें म्हणटा? आपणाचो वांटो दी. कित्याक? ताका जाय तें एन्जॉय करपाचें आसलें न्हू लायफ. आतां हांगा तेजो बापूय ताका स्टॉप करता? ना. बापूय तुजी खोशी कर म्हणटा तो न्हू. इतलो मोगाल बापूय. तो मागीर वयता न्हू, एका गांवान वयता तो मागीर पयशिल्या गांवान म्हणटा. आपल्या बापाय कडसून खूब पयस वयता. थंय कितें जाता? मस्तेपणाचें जिवीत जेता. सगळे इस्टेट आहा ती सगळी वगडायता, सगळें करता न्हू. आनी मागीर कितें जाता? थंय दुख्खार पडलो म्हणटा. दुख्खार. कसलो दुख्खार काय तो? आतां आमी एग्जाम्पल घेवया. लॉकडावनार पळयलां कितें जालें? लॉकडावनार आमी जाणा तसो लॉकडावन एग्जाम्पल तशें लॉकडावन थंय पडलें. आतां लॉकडावन म्हणल्यार आमकां कळटा न्हू, काम नासलें कोणा, जेवणूय मेळनासलें सारकें. सगळो लोक हे जालो, घरांनी बसोन रावलो, कांयच करिनासलें. तसो थंयसर एक दुख्खार पडलो सेम. मागीर तो काम सोदपाक लागलो. तें काम मेवलें ताका, बरें मेवलें. ऑफिसान न्हू. दुखरार पातोक जेन्ना आमी करता तेन्ना आमचें अशेंच लायफ जाता. नाका जाल्यार आमकां खावचें पडटा, खंय खंय आमी पडटा अशी. पातोक जेन्ना देवाच्या उतराच्या आड वयता पळय तेन्ना मागीर तेजें कितें जालें? दुकराचें खांग लागलो तो न्हू. आतां आमी पळोवया कितें जालें तें. लूक 15, 17 आनी 18 पळोवया. तो कसो पातोक रडटा आनी आमी कशी पातोक रडटा. तेणी पातोक केला, आमी तशीच पातोक करता, आमकां जाय तशें जिवीत जियेता ना, आनी आमी कशें पातोक रडटा. लूक 17. But when he came to himself, he said, how many of my father's hired servants have more than enough bread, but I perished here with hunger. म्हणजे एका बायबलाचेर he came to sense. सेन्स आनी हितून म्हणटा सोयरानान येयलो. आतां हो विचित पूत सोयरानान येयलो. आमी जेन्ना
देवाच्या उतराच्या आड वयता आनी आमकां गरज आमी सोयरानान येवपाची. सोयरानान येवन कितें केलें तेणी 17 बट वेन ही केम टू हिमसेल्फ 18 पळया I will raise and go to my father and I will say to him, Father, I have sinned against heaven and before you. Father, I have sinned against heaven and before you. म्हणटा तो सोयरानान कितें म्हणटा सगळी पातकां रडटा तुजे कडसून हांवें घेतलें आनी हांव मोज मस्ती म्हळ्यार कोणाक जिवीत हांवें इबाडलें कोणाक हें केलें तेच तो रडटा तो. आमी कशी रडटा पातक आमचें अशें रडटा विचित पुता भाशेन हां विचित पुतान कशें रडलें तुज्या स्वर्गाच्यान तुज्या बापाच्या हाड म्हणजे उतराच्या हाड हांवें पातक केला. म्हाका एक तुजो सर्वंट तुजो एक चाकर कसो तुज्या कामाक कित्याक तेजे कडेन तेज्या बापाय कडेन सांगलें बापूय तेजो खूब रीच आसलो खूब गिरेस्तकाय आसली तेजे कडेन पळय मानाय आसलें म्हणटा तो जेव खावपाक आनी आपूण हांगा ह्या दुकराच्या हितून कोणाक भुकेन मरता म्हणटा आनी तो थंयसर आमी पळय रडटा तशी पातक तो रडोंक ना. तो म्हणटा स्वर्गाच्यान तुज्या म्हणजे बापाच्या उतरा आड आपूण आतां आमी कशी रडोंक जायी आं हांवें राग केलो तुज्या उतराच्या हाड बापा हां म्हाका बक्षीस विस्वासान मोगाल त्याच वर्सा आमकां बक्षिता त्या रागांतलो तेणी बरयला खोटेपणाचो निवारता 1 John 1:9 आं खोटेपणाचो निवारता म्हणटा तो. त्याच वेळार आमकां त्या रागांतलो निवारचो ना तें खोटेपण न्हू पूण आमी वळखून घेवंक जाय म्हाका राग येयलो म्हणून आनी हांव इतलीच रावली हां कितें वळखून घेवं सांगलां न्हू. आमचो देव कोण विस्वाशी आनी सगळे वाटेन बरो तो आमकां रावता. आतां विचित पुताचो एक बापायची आनी भुरग्याची स्टोरी कशी हां सर्गीचो बाप आनी भुरगो. आतां आमचो बापूय कसो रावता आमकां विचित पुताक रावतालो न्हू तो रावतालो कित्याक कळटालो रावतालो वचना फुडें तो धांवून वचून ताका वेंग मारता पयसच्यान पळयता म्हणटा ताका. असोच आमचो सर्गीचो बापूय आमी जेन्ना उतराच्या हाड वयता तो रावता आमकां ताका खबर आसा म्हाजे भुरगे परतून केन्ना येतले काय म्हूण तो रावता. ताका लागून आमकां सोयरानान येवपाची गरज. तो कितेंय कर सर्गीच्या बापायक पडलेलें ना तूं खून पासून करून परतो यो म्हणटा तो. तूं कितेंय कर वायट जिवीत जियो पूण तूं परतो यो वळखून घे आनी तूं परतो म्हाजेशी यो हांव तुका भोगसूंक तयार आसा म्हणटा. आमी आसा वळखून घेवंक थोडी म्हणटा रडोंक जाय बायबलान तशें रडोंक जाय म्हणून मेवळा तुमकां पातक रडोंक जाय बायबल देव आमचो मोगाळ रडोंक कित्याक म्हणटलो आमचो बापूय. हांगा पळय हो बापूय ताका एग्जाम्पल बापायचें तो ताका काडटा आनी गिरेस्तकाय दिता. तो बापायक खबर नासली आपणाचो भुरगो तो नास म्हणून कितें तरी करतलो म्हणून दिता इतलो मोगाळ. आतां आमकांय तो रड म्हणचो ना कोणाचें तरी रड म्हणून सांगलें म्हणटा दुकां सुद्दां येनाली खंय रडो इतली रडो पूण आमकां बायबल सांगिना रड म्हणून. बायबल आमकां कितें सांगता सदांच खुशाद रावात. आतां रडत खंय येयलें ना न्हू आमी वळखून घेवंक जाय म्हणटा आमचें पातक. आमी कितें वायट केलां देवाच्या उतराच्या हाड फक्त वळखून घेवंक जाय आमी आनी तो देव आमकां त्याच वेळार बक्षिता आनी खोटेपणांतली बसून आमकां निवारता. आतां विचित पुताक तो रावता आनी विचित पूत कसो आसलो सगळो मेळो आसलो. दुकराचें खाण खावनूय तिचे उसाळटाले जाणा न्हू दुकरांक खाण ती चॅक करून आंगार उसाळटा न्हू खबर आहा न्हू घालूंक वयताना आमी केन्ना पळयतालीं तेन्ना ल्हानपणाचेर आमी तांकां हांव कशी आंगार धांवतालीं सारकी इतली दुकरां आसतालीं तेन्ना आनी सगळे उसाळटाले. आतां हो कसो येयलो बरो येयला सारको मेळो येयला पूण हो बापूय
दुगलता तेका अरे चल सगळे इस्टेट सगळी वगळून येयला हांगा चला घाल्लो म्हणटा आ बरो मोगान घेता न्हू आतां बापूय एक आसलो खंयच त्या जाग्यारूच आसलो कितें करतलो आसलो तूं तो चेडो जर असो करून येयल्लो तूं कितें करतलो आसलोय आ वेंग मारतले आसलोय कोण मारचे नासले न्हू आमी कित्याक आमी देव न्हू संवसारी बापूय असो केन्नाच करचो नासलो 2 तरी उतरां घेतलो आसलो घरान पुटल्यार 2 तरी उतरां उलयतलो आसलो इस्टेट वगळोन येयला मरे सगळी आतां परतो येयलाय आतां कित्याक येयलाय आं आतां तुका कांय ना पूण हो बापूय हो आमचो सर्गीचो बापूय इतलो मोगाळ दोळ तो रावता ताका वेंग मारता सारको आनी किसूय घेता खंय आमी घेतली आसली हांव सुद्दां मातसो पयस राव वास मारल्यार आतां नानी या म्हणटली आसली न्हू पयलीं आमी तसोच आमचो हे आमकां एक एग्जाम्पल आमचो सर्गीचो बापूय आमकां रावता आमी कितलीं मेळ्ळी आसूं कितलीं आमी पातकान बुडोवं तो वळखोन सेन्सान येवन आमी फक्त तेजे कडेन परतून वचोंक जाय आनी ताका सांगूंक जाय बापा तुज्या उतराच्या आड हांवें हें केलां चूक मागली तो आमकां त्याच वेळार बक्षिता त्याच वेळार आतां कळ्ळें न्हू विचित पुताक तेणी विचारलें कितें तो ताका उचारूंक पासून दिवंक ना तेणी ना ताका उचारूंक पासून दिना तो ताका वेंग मारता वयता आनी वेंगूच मारिना किस घेता बरें रायचसनेस ऑफ हे निथिवणपणाचे ताका कपडे घालता बरे झुजाचे मुदी घालता मुदी एक सिंपल कितें फ्रेंडशिपाची इश्टागोतीची ताका मुदी घालता केन्ना सोडचो ना आनी सांडचो ना पूण आनी बरें पार्टी करता पाडकुले मारता पार्टी करता सारकी व्हडली आमी जेन्ना जोण एकलो मनीस जेन्ना वळखोन घेता आनी परत येता न्हू असोच आमकां बापूय सर्गीचो करूंक रावता आमी गेली न्हू ताका आतां खोटेपणाचो काडलो न्हू भायर सरोंक ना ताका विचित पुताक बक्षिलो खोटेपणाचो बरें मोगान बोल्लो ताका खोटेपणाचो सगळें भायर काडलो कित्याक तो विस्वासी आनी बरो देव मोगाल देव पूण आमी कितें करूंक जाय फक्त म्हणटा तो आमकां तूं कितें केलां तें वळखोन घे देवाच्या उतराच्या हाड तूं कितें उलयलां वो केलां तें तूं वळखोन घे मॅथ्यू 12:37 सांगता आमकां कितें सांगता आमकां हिशोब दिवंक जाय आमकां आमी पळोवया आमी मागीर पातोक आमचें शिकोया तें 12:37 For by your word you will justify, and by your word you will condemn. बेसुब्या उतराचो कोंकणी सांगता बेसुब्या उतराचो तुका हिशोब दिवंक जायो आमी उलयता न्हू फकाणांनी म्हणटा एकदां म्हणिना हांवें फकाणें उलयलें पूण बायबल कितें सांगता आमकां आमी आमच्या एका एका उतराचो तुज्या ओटांनी तूं निरपराधी म्हूण रुजी जातलो आनी तुज्या उतरांनी तूं अपराधी म्हणून तुजेर चिकेचे फळमोल मेळटले देखून हांव तुका सांगता मनशाच्या तोंडांतले भायर सोदता ते दर एक साप सुब्या उतराचो जोडटेच्या दिसा हिशोब दिवचो पडटलो साप सुबे उतर बेश्टी उतरां उलयता न्हू आमी एकदां त्या उतराचो वचून आमकां जोडटेच्या दिसा म्हणजे आमकां हिशोब दिवकूच जाय आमकां जिवितान आमच्या हे आमी कितें देवाच्या उतराच्या हाड करता ते जोण एकल्यांनी आमकां
हिशोब दिवंक जाय आमकां ना बायबल सांगता न्हू आं आमी कितलीं उतरां उलयता बरीं उतरां उलयता दिसपटी जिवयतात आं बरीं उलयता सगळीं बरीं जाता पूण आमकां हिशोब दिवंक जाय आमी दिता बायबल सांगता आमी दिवंक जाय आनी दिवंक ना हांव केन्ना केन्ना उडा येता तेन्ना सांगता तुमकां सांगता आतां म्हाकाय पवित्र आत्मा शिकयता आमी सगळीं शिकता हांगा कोणूच परफेक्ट ना शिकोवन आनी तो टिचर एकलोच पवित्र आत्मा आमचो येद्या वखदां तोच म्हाज्या तोंडांसून उलयता हांवूय शिकता आतां आमी म्हणटा आमी कितलीं उतरां उलयता न्हू आमी दिसाक कितलीं उतरां उलयता आमी हिशोब दिता देवाच्या उतराच्या आडूच आमी उतरां उलयता आं हांव सुद्दां उलयतां पूण आमकां देव व्हडलें पनिशमेंट कांय सांगिना सांगता दिमेर रावंक जाय पातक केलें म्हणून उपाशी रावंक जाय तो म्हणटा फक्त तूं वळखूनच घे विचित पुताक सांगता पळय विचित पुतान वळखून घेतलो सोयरानान येयलो आनी ताका कितें दुखोवलो आमकांय तसो दुखोवचो ना तो आमकां रावतलो पूण आमी वळखोन घेवंक जाय आनी तो हांगाय कितें आमी ताकाच कोणाक हिशोब दिवंक जाय आमी आमच्या जिविताचो हेब्रू 4:13 आसा कोणाक दिवंक जाय आमी हिशोब तो सांगता आनी आमची पातकां तेज्या मुखार सगळीं विंगडी आनी उक्ती आमी ताका कांयच लिपोवंक शकना हांव ताका कितें सांगूं ना तुज्या उतराच्या आयल्यान करूंक ना केन्नाच हांव फाल्स उलोवंक शकना कित्याक तेजे कडेन सगळीं आमचे सगळो हिशोब तेजे कडेन विंगडो आनी उक्तो पळय आं देवा मुखार लिपोवन उरता तसल्यो कसलीच रोशना ना पूण ताचे नदरेर सगळें विंगडें आनी उक्तें आनी तेकाच आमी आमच्या जिविताचो हिशोब दिवंक जाय कोणाक हिशोब दिवंक जाय आमी देवाक जेजूक आमच्या जिविताचो हिशोब तेकाच दिवंक जाय कोणी दिवंक जाय हां आमी दिवंक जाय काय आमच्या घोवान दिल्यार पुरो न्हू बायलेन दिल्यार पुरो भुरग्यांनी आं म्हाजें हांवेनूच रडोंक जाय सगळ्यांनी न्हू हाजें पातक कोणी रडोंक जाय म्हाजें हांवेनूच रडोंक ना हांवेनूच उच्चारूंक जाय सॉरी न्हू हांगा तो सांगता पळय देवाचे नदरे मुखार कांयच लिपलोलें ना आमी कितें करता तें देवा कडेन सारकें उक्तें आनी विंगडें सगळें दिश्टी पडटा ताका आमी कितें करता तें CCTVचेर दिसता न्हू सगळें उक्तें आनी विंगडें दिसता न्हू कितें करता तें केन्ना CCTV तो हें म्हणजे तें एग्जाम्पल तशें देवा मुखार आमचें सगळें विंगडें आनी उक्तें आसा आमी जें कितें करता तें पूण आमी जण एकल्या मनशान एकल्यान आपल्या हिशोब दिवंक जाय कितें हांवें देवाच्या उतराच्या आड हांव कितें उलयलां कितें केलां तें हांवेनूच म्हाज्या पातकाचो हिशोब दिवंक जाय बायबल सांगता न्हू आमी कितलें करता न्हू करिना कितलें उतर आमकां सांगता आनी आमी कितलें उलयता आमी एकदां समजोणी नासतना उलयता एकदां आमी समजोणी आसतना पासून उलयता आतां कितलीं जाणां म्हणटा हांव गरीब आं म्हणिना हांव गरीब म्हणटा हें देवाच्या उतराच्या हाड न्हू 2 Corinthians 8:9 म्हणटा जेजू गरीब नासलो जेजू एक गिरेस्त आसलो तो कित्याक हें जालो कित्याक गरीब जालो तो खुर्साचेर आमच्या पासोस शुअर जाल्यार आमी कित्याक म्हणटा तर आमी गरीब आमी कित्याक म्हणटा तर आमी गरीब आमच्या पासत तर तो गरीब जालो जाल्यार आमी म्हणिना आं म्हणटा न्हू आमी वळखोन घेवंक जाय हे आमकां वळखोन घेवन देवा कडेन आमी बोगसोणें मागूंक जाय खोशे मनान कितें धरून सॉरी 8:9 जेजू क्रिस्तान आमच्या सोम्यान कितले उदार काळजान आमचो मोग केलो ते तुमी बरी वळखतात तो गिरेस्त आसलो पूण आमचे मदें येताना आमच्या पासत गरीब जावन आयलो
अशें ह्या ताच्या गरीबपणा वरवीं तुमी देवीक देण्यांनी गिरेस्त जावची म्हणून ताणें अशें केलें. कितें आमी गिरेस्तकायेन भरचे खातीर न्हू. For you know the grace of the Lord Jesus Christ, that through he was rich. He was? तो गरीब आसलो? He was rich. Yet for your sake he became poor, so that you by his poverty might become rich. आमी तेजी एक खोशी कितें? कित्याक तो गरीब जालो खुर्साचेर? आमी गिरेस्तकायेन भरचे खातीर. आमी गिरेस्तकायेन भरोंक ना. कित्याक? आमी देवाच्या उतराचे हाड वयता न्हू. आमी मानून घेता, वळखून घेता हांव चुकलें हांगा. देवान जर आमकां सांगलें हांव गिरेस्त म्हणून जाल्यार हांव गरीब म्हणूं येता म्हाज्यान? हांव गरीब म्हटलें जाल्यार पातोक जालें? देवाच्या उतराच्या हाड गेली न्हू हांव. आनी पातोक म्हणजे जेन्ना आमी देवाच्या उतराच्या हाड वयता तें पातोक, आनी तें आमी वळखून घेवपाचें. विचित पुतान वळखून घेतलें कितें? आपूण वगडायलें सगळें तें वळखून घेतलें काय आपूण देवाच्या उतराच्या म्हज्या बापाच्या उतराच्या हाड गेला. स्वर्गांनी बापाच्या न्हू. तशेंच आमी कितें करता? आमी तेंच आमकां जें बायबल सांगता तशेंच आमी करपाक जाय न्हू. हें आमचें जिवीत न्हू. ह्यो आमचो हाडसो न्हू. देवाचें उतर एक हाडसो. आमी आतां हाडशान पळोवन आमच्या तोंडाक कितें लागलें सगळें आमी चेंज करता न्हू. केंस बीन उगयतना वा आमचे खाड काडटना अर्दे खाड उरता तें पळयता न्हू सारकें, आनी चेंज करता. तशेंच हो आमच्या जिविताचो हाडसो. हे देवाचें उतर जिविताचो हाडसो. आमी त्या हाडशा प्रमाणे जशें आमी जिवीत बदलता संवसाराचें कितें सांगता तशेंच हे देवाचें उतर आमकां कितें सांगता तेंच आमी करपाक जाय. तेन्नाच आमी स्वतंत्र जातलीं न्हू. केन्ना आमी स्वतंत्र जातलीं? केन्ना आमी स्वतंत्र जातलीं? बायबल सांगता जॉन 8:31 सांगता न्हू. यू नो द ट्रूथ अँड ट्रूथ विल बी सेट यू फ्री. तूं सोत जाणा जातलो. सोत कितें? हे देवाचें उतर. तूं जाणा जातलो आनी तूं स्वतंत्र जातले. आमी हे देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी सोयरान येतलीं आनी तेन्नाच आमी स्वतंत्र जातलीं न्हू. विचित पूत कसो सोयरान येयलो? येवपाक जाय न्हू आमी. कित्याक आमी कोणूच नितीवण ना. केदो व्हडलो देवाचें उतर परगटणार खंय ना खंय तरी चुकतलो न्हू. तेकाच लागून जेजू येयला न्हू. जर आमी सगळीं बरीं आसली जाल्यार जेजू येतलो आसलो? जेजूक गरज आसली? आमी चुकता न्हू. हर एक बरयल्ल्या उतरा प्रमाणे चलपाक आमी चुकता. म्हणूनच तो येयला. म्हणूनच तेणी आमच्या रोगतान एक थेंबो सुद्दां तेणी धरूंक ना. उदक येयलें म्हणटा लास्ट क्रुसाचेर. एक थेंबो सुद्दां त्या रोगतान आमची सगळ्यांची पातकां भोगशिल्या न्हू. दवरल्या आमकां पातकां. सो हे पातोक न्हू आमी गरीब म्हणटा ती. आमचे कडेन कांय ना म्हणटा. खूब जाणां म्हणटा. तो ते दिसा हे म्हज्या घरान एका प्रिचींग आसलो. तो म्हणटा भाव आसलेली पासून म्हणटा आमचे कडेन कांय ना. तुमी आयकलां? आसलोली गिरेस्त आसलोली पासून म्हणटा. हें पातोक न्हू. आमकां देवान ऑलरेडी सगळें दिलां न्हू. पळय संवसारान मनशाक येवच्या पयलीं मनशाच्यो सगळ्यो गरजो तयार केल्ल्यो काय मागीर तयार केल्ल्यो? मागीर आमकां सगळें दिल्लें. आमी आमच्या ना म्हणूं येता आमचेशी. उणें आसा म्हणूं येता आमच्यान. पूण आमी म्हणटा पातोक न्हू. आमी रडटा. जेजू तुज्या उतरा प्रमाणे तुवें म्हाका सगळें दिवन संवसारान घातलेलो. पूण तरी हांवें पातोक केलो तुज्या उतराच्या आड न्हू. कळटा सगळ्यांक? समजता? झेम येता? सो आमकां हे कळ्ळ्या शिवाय आमकां कशें कळटलें आमी खंय चुकता ती न्हू. जाणा सांग जाय न्हू आमी
कशें चुकता आतां आमी इतलीं वर्सां एकूच आमी कितें केलां पळय तें परतें परतें तेच पातोक रडटा न्हू. पूण देवाच्या उतराचें हाड गेल्या म्हणून आमी पातोक रडल्या विचित पुता भाशेन कोण तरी विचित पुता भाशेन आमी जाणा पातोक म्हणजे देवाच्या उतराचें हाड. तुमी पयलींच आन्सर दिला तुमी आन्सर न्हू. आनी बायबला प्रमाणे तें हय. कित्याक आदम आनी एवेन देवाच्या उतराचें हाडूच केलें तेन्नाच पातोक रिगलें म्हूण सांगलें न्हू संवसारान. तशेंच आमी ह्या देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेना आनी पातोक आमच्या भितर रिगता न्हू. आमकां सगळें दिलां म्हणून कशें कळटा आमी पळोवया 2 Peter 1:3 आमकां सगळें दिलां म्हणटा देवान. सो आमी कशें म्हणूं येता आमचेशी ना म्हाजेशी उणें आसा. आमी आर्गां दिवंक जाय. दिलां जाल्यार आमी कितें करता. आतां हांवें तुका मोबायल दिलो कितें म्हणटलें तूं थँक्यू. आमी कितें म्हणूंक जाय देवा दिलां जाल्यार थँक्यू म्हणूंक जाय. आनी पळोवंक जाय. भाव असो शिकयतालो न्हू 5 सुणे आनी 2 नुस्तें आसलीं. देवान कितें केलें जेजून मागलें देवा कडेन अदो शिकयतालो भाव कित्याक दिलें आर्गां जेजूक खबर आसली तें सगळें देवान दिलां म्हणून जाय तें आमकां. His divine power has granted us all things that pertain life and goodness through the knowledge of Him. He called us to His own glory and excellence. कोंकणीन पळोवया कितें म्हणटा आमकां तो. थँक्यू जेजू. आपले देवीक पदेन म्हणटलो. टू पिटर 1:3 फावो ते पोरी जिवोंक फावो ते पोरी आनी जिवोंक आनी आमची आनी ताची भोक्ती करूं गरज तितले क्रिस्तान आपले दिव्य पदवेन आमकां दिला. आपली पोरीपण वळोवक तेणेन आमकां दिल्या. आमी आपले मोहिमेवन आनी वट्टेपणान वांटो घेवन आमकां आपयल्या. कितें म्हणटा देवान फावो ते पोरी आमी जिवोंक ह्या संवसारान फावो ते पोरी जिवोंक भक्तीपणाचें जिवीत देवाचें काम करपाचें भक्तीपणाचें जिवीत देवाचें काम करपाचें जिवीत देवान ऑलरेडी आमकां दिलां काय दितलो. सो आमी कितें करूंक जाय तर देवाक ना देवा म्हजे कडेन जायना हें देवाचें काम करूंक जायना म्हणूंक जाता. तेणी ऑलरेडी सांगलां तुजें भक्तीपणाचें पासून जिवीत जिवोवच्याक हें देवाचें काम पासून तुका करच्याक आदी फुडेंच दिलोलें आसा. जाल्यार आमकां कसली भिरांत आसा. सो आमी कित्याक भिरांता आमकां ह्या देवाच्या उतराची खबर ना. देवान आमकां ऑलरेडी दिलां म्हूण खबर ना आसा. खबर आसली जाल्यार आमी देवाक शिंटली आसली देवा कडेन झगडटली आसली तुजें काम करता आनी म्हाका कांय मेळना म्हणटली आसली. तेणी सांगलां भक्तीपणाचें जिवीत आनी फावो ते पोरी दिवंक ह्या संवसारान तुका आदी फुडेंच दिव्य पदवेन दिलेलें आसा. सो आमी आर्गां दिवपाक जाय न्हू. जेजू कडेन पळय उणें आसलें अदो सांगतालो तो कमी आसलें इतल्या 5,000 4,000 लोकांक तें उणें आसलें तें पावनासलें. पूण जेजून मागलें बापा कडेन जेजून फक्त थँक्यू म्हटलें न्हू आनी तें वाडलें सगळें मल्टिप्लाय. जें कितें आमचेशी आसा आमी आसा तें पळयना ना तें पळयता. जेजून तें आसा तें पळयलें कितलें आसलें कमी आसलें पूण देवान आसा तेंच उबारलें आनी वाडलें. आमी आमच्या जिवितान कितें करता आसा तें हेका वखाणटा काय ना तेका आमी चड हें करता पिरगोता. जेजून तो हें केलें जेजून आसा तेंच घेतलें उबारलें सो आमी कितली आमच्या देवाच्या उतराच्या आड वेता न्हू वचना वयता न्हू. सो आमी कितें करपाक जाय देवाचें उतर सांगता न्हू हांव जेजू हे पळय तुवें सांगलां फावो ते परी जिवो भक्तीपणाचें म्हणजे देवाचें उतर परगटूंक पासून तुवें आमकां आदी फुडेंच दिलोलें आसा पूण आमकां खबर ना ह्या तुज्या उतराच्या आड हांव गेलोलो आसा वळखूनच घेवंक जाय.
फक्त वळखून घेवंक जाय, व्हडलें कांय ना न्हू. आमकां सांगता न्हू बायबल, फक्त वळखूनच घे म्हणटा न्हू. विचित पूत कितें रडलो येवन निमेर रावलो, कितें केलां तेणी फक्त वळखून घेतले. तशेंच आमकां वळखून घेवपाची गरज आसा. आमी सगळीं खंय ना खंय पडटा, पूण आमकां देवाचें उतर शिकता तेन्ना कळटा आमकां ह्या देवाच्या उतराचेर हांव आड वयतां. आमचे कडेन कमी, आमचे कडेन सगळें भरलेलें आसा. देवान उपूट मापान दिलेलें आसा म्हणूंक जाय आमी. भावार्थ म्हणजे कितें? भावार्थ म्हणजे कितें? भावार्थ येता. भावार्थ म्हणजे कितें? दिसना ती वस्त आसा शिकयता. दिसना आमकां हें देवाचें उतर जें बरयलां तें दिसरी पडटा आमकां. आमकां सगळें संवसारी जिवितांत फावो तें बरें जियोवप आनी भक्तीपणाचें जिवीत जियोवच्याक सगळें दिलेलें आसा म्हणटा दिवी पळय तें आमकां दिसरी पडटा. पूण आमी सोच मानता तो भावार्थ. आनी आख्खो न्यू टेस्टिमेंट कितें सांगता आमकां? तुज्या मागण्या वरवीं तूं बरें जालें, तूं उपास केलें म्हणून बरें केलें जालें अशें म्हणटा. तुज्या भावार्था वरवीं म्हणजे आमकां इतलो इम्पॉर्टन्स आहा भावार्थ. हो भावार्थ आमच्या जिवितांत इतलो इम्पॉर्टन्स आसा. भावार्थ म्हणजे दिसना त्या वस्तूचेर आमी सोत माना. हें देवाचें उतर आमकां दिश्टी पडना पूण आमी सोत मानूंक जाय. हो भावार्थ. देवाचें उतर दिसरी पडटा कोणाक? तेजेर भावार्थ धरूंक जाय आमी. तेन्नाच आमकां फेकोणी मेळटा. जें कितें आमी मागोंक येयलां त्याच भावार्था वरवीं आमकां मेळटा. जेजू म्हणटा न्हू तुज्या भावार्था वरवीं तूं बरो जालो. जेजू म्हणटा न्हू वच तुज्या भावार्था वरवीं बरो जालो. वच तूं सुटका घे तुज्या भावार्था वरवीं. सगळें भावार्थाचेरूच थारलेलें आसा. सो गरज कितें आमकां? भावार्थ उपोत करपाचो आतां. भावार्थ जर थारलेलें आसा जाल्यार आमच्या जिवितांत भावार्थ जावो न्हू. भाव सांगतालो भावार्थ येता रोमन्स 10:17 आयकोन एकदांच आयकोन भावार्थ येता. 8 दिसांनी आयकल्यार येता. आमकां सदांच देवाच्या उतरान रावचो पडलें न्हू. भावार्थ जाय जाल्यार आनी आमच्या जिवितांत जर कितें जाय जाल्यार आमकां ह्या भावार्था वरवींच मेळटा म्हणटा जाल्यार आमकां कितें करचें पडलें? भावार्थ येवच्याक आमकां देवाचें उतर आयकचें पडलें, वाचचें पडलें, व्हडल्यान वाचचें पडलें. एकलें जाल्यार लो वाचलें मनांतल्या मनान जाल्यार तुका आयकूंक येता. हांव तर आतां वाचलें, तूं वाचलो तुका आयकूंक येता. पूण देवाचें उतर कितें म्हणटा? तुका आयकूंक येवंक जाय म्हणटा न्हू. आयकोन भावार्थ येता. सो आमकां देवाचें उतर व्हडल्यान वाचचें पडलें. आमी कशी वाचता? पवित्र पुस्तक. भावार्थ येतलो तुमीच चिंता. भावार्थ येतलो. स्लो जर वाचलें जाल्यार भावार्थ येतलो. ना मोठ्यान वाचूंक जाय. तुका आयकूंक येवंक जाय. हें देवाचें उतर जें कितें वाचता तें तुका आयकूंक येवंक जाय. आनी जेन्ना तूं वाचता न्हू बायबल व्हडल्यान देवजार कितें करतलो? कोणाक तरी यूज कर. कितें गो वाचता व्हडल्यान? आमकां न्हिदोंक दिना. तें कोणाचें काम? तो जाणा न्हू तूं वाचता तें भावार्थ तुका येतलो देवाच्या उतरा प्रमाणें म्हणून तो कोणाक तरी यूज करतलो. कळटा? मागीर आमी स्टॉप करूंक जाय. आनी मातशें तांकां जर त्रास जाता मागीर मातशें फुडें वचोंक जाय. आमी हांगा झगडीं झुजां करूंक येवंक ना. हे संवसारान देवान आमकां झगडीं झुजां करूंक येवंक ना. कित्याक कळटा? जेन्ना जेजूक मारूंक येयल्ले पिटरान कितें केलें? कान कातलो आनी जेजून ताका कातर म्हटलो ना. आमी हांगा झगडीं झुजां करूंक येवंक ना. जर ताका डिस्टर्ब पडटा आमी मातशें दुसरे कडेन वचोन वाचूंक जाय आमचें. कळटा? हें देवाचें उतर व्हडल्यान आयकल्यार व्हडल्यानूच वाचल्यार
आनी व्हडल्यान आयकल्यारूच परत परत आयको घेवंक जाय. आमी जें वाचता तें आयको घेवंक जाय आमच्या काना, तितले पर्यंत वाचूंक जाय. आनी तेन्नाच आमच्या भितर भावार्थ उत्पन्न जाता. आनी त्या भावार्था वरवीं आमच्या जिवितान ना तेवोस आसाशें जाता. फक्त भावार्थान. भावार्थ म्हणजे कितें कळ्ळें न्हू? हां, भावार्थ मेन इम्पॉर्टंट न्हू, फावंडेशन स्क्रिप्चर. भावार्थूच आमची एक बुनयाद कशी न्हू, हेजे वचून जिवीत सगळें बायबल स्टार्ट जाता. सो हो आमी भावार्थ सदांच जाणा जावंक जाय. पयलीं आमी सगळीं शिकोवंक बरोवन दवरूंक जाय. पयलीं ब्रदर फावंड पेजीचेर बायबल हाडटाले न्हू आमी, तेन्ना तेजे हेचेर बरें म्हणटाले भावार्थ म्हणजे कितें तें बायबलाचेर. कळटा? हो भावार्थ आमकां कितलो इम्पॉर्टन्स आसा तो आमच्या जिवितान. सो घरा गेले म्हणटकूच आमी कितें करूंक जाय? आतां 5 दीस आयकले, आतां न्हिदी या बसोन बसोन न्हू, आयकून आयकून. आं, कितें करूंक जाय आमी घरा गेले म्हणटकूच? जें कितें आमी शिकलां तें आमी परत रिविजन करूंक जाय. भाव म्हणटालो रिविजन करूंक हांगाच करा म्हणटालो न्हू. इतलें आमी रिविजन करूंक जाय. तें देवाचें उतर आमचे कडेन उलोवंक जाय. केन्ना प्रॉब्लम तें उलोवंक जाय. ना ना, मोबायल लायलो म्हणटकूच कितें येता? एक आवाज येता न्हू, रिकॉर्डिंग. तें बेश्टेंच येता. लायन इज बिजी, डायल आफ्टर सम टायम. आं, येयना तुमच्या मोबायलार? आं, ते कित्याक येता? तें रिकॉर्डिंग केलां न्हू कोणी तरी. आतां आमचे कडेन उलोवंक जाय देवाचें उतर, आमकां रिकॉर्डिंग करचें पडलें न्हू. आतां आमकां इतली संवय जाल्या न्हू. 1 Peter 2:24 जेजूच्या गायांनी बरें जालें. मातशें बसून दुखलें न्हू, तें रिकॉर्डिंग जेजूच्या गायांनी बरें जालां, जेजूच्या गायांनी बरें जालां. कोणी सांगलें न्हू दुखता, आगो तूं जेजूच्या गायांनी बरें. इतलें रिकॉर्डिंग आमी करपाक जाय, तें आमचेशी उलोवंक जाय. जशें मोबायल जेन्ना आमचो रॉंग नंबर लागता, कितें जाता, तो उलयता तें रिकॉर्डिंग आसलें, तशेंच आमी जिवितान आमचें देवाचें उतर रिकॉर्डिंग करूंक जाय. रिविजन करप म्हणजे रिकॉर्डिंग करूंक जाय आमी. हें सगळें तें आमचे कडेन उलोवंक जाय परतें. हो होमवर्क आहा आमकां. आमच्या जिवितान आमकां जर देवा भाशेन जिवीत जिवंक जाय, जेजून सांगलां ते प्रमाणे जिवंक जाय जाल्यार आमी तें रिकॉर्डिंग करपाक जाय. ओके, 1 Peter 2:24 घेवया आमी सगळीं जाणां. पूण आमी पातक कशें करता तें पळोवया देवाच्या उतराच्या आड. He himself, वाचया आमी सगळीं. He himself bore our sin in his body on the tree, that we might die to sins and live to righteousness life. By his wound you have been healed. कितें म्हणटा? जेजू आमची पातकां अर्दी सांडली न्हू संवसारान. ना जाल्यार आमी कितें म्हणटा? हांव पातकी म्हणिना. हां, बरोवंक ना हांगा अर्दी पातकां संवसारान सांडली म्हणून. तेका लागून म्हणिना आमी हांव पातकी म्हणिना. हांव मनीस न्हू, हांव पातकी. जेजू कितें म्हणटा? सगळीं न्हू पातकां घेवन खुर्सार आपले कुडीचेर उबारून गेले म्हणटा न्हू. कुडीचेर उबारून येलो. सगळीं येली न्हू. आनी केन्ना येली? हेच म्हणटा सोडी जाणां 2024. पूण तेज्या पयलीं आयजाया 53 बरयलेलें आसा. म्हणजे आतां कितलीं वर्सां जालीं, कितले करोड म्हणजे जावंक शकता न्हू. बरोवन दवरलेलें आसा. आमची पातकां खुर्साचेर सगळीं पातकां आपले कुडीचेर उबारून येली. कित्याक? आमी पातकाक फाट करपाक, पातकां पासत मरपाक, मागीर आमकां एक नितीवणपणाचें जिवीत जिवोवच्या खातीर रायचसनेस. नितीवणपण म्हणजे कितें? आं, नितीवणपण रायचसनेस म्हणजे कितें?
आं ह्या भावान भरपूर रिकॉर्डिंग केलेलें आसा तेजे कडेन रोखडें उलयता आमी करूंक ना म्हणटकच आमचें उलयना आमकां करूंक जाय अशें कितें सांगलें तेणी रायट स्टँडींग बिफोर गॉड आमकां देवा मुखार वचपाक सारकें देवान हें दिलां उबें रावन वचून आमकां खूद आमचें उचारूंक आमकां हें पातोक वळखून घेवन उचारूंक देवान आमकां रायट स्टँडींग देवा मुखार वचोंक जेजू मुखार वचोंक जेजून दिला हें ओल्ड टेस्टिमेंटान तशें नासलें न्हू ओल्ड टेस्टिमेंटान कितले स्ट्रीक आसले सारकें कोणूच देवाशी डायरेक्ट वचोंक जायनासलो आं जेजू मरोन तेका लागून जेजू म्हणटा आपणी तुमचे पातकाची भार सगळो खुर्साचेर घेवन मेलो इतलो भार आमचो पातकाचो ओल्ड टेस्टिमेंटान भार आमकां पातकाचो दिवंक जाल्यार सॅक्रिफायस करचें पडटालें मेंढऱ्याक आनी तो बी हांव वचोंक जायनासलें मोदिशी आसतालो आनी तो मोदिशी पवित आसूंक जाय आसलो तोय मरतालो तो पातक आसा जाल्यार आं न्हू आं तोय मरतालो तेका लागून खंय तेका एक पांयांक बेल बांदताली घंटा बाजताली कित्याक तो पडलो ते व्हणो आसतालो जाल्यार तेका मागीर दुखलून हाडूंक जाय आसलो इतले स्ट्रीक आसले ओल्ड टेस्टिमेंटान आमी कितली ब्लेस न्हू कितले आमी आशिर्वादान आहात जेजू वरवीं आमी नितीवणपणाचें जिवीत जिवोवंक शकता देवा मुखार सारकी वचूंक शकता आं आमी आशिर्वादान भरल्या न्हू आमी ब्लेस न्हू जेजूक लागून आमी ब्लेस न्हू आमी डायरेक्ट वचूंक शकता पयलींच्या हितून वचोंक गावनासलें आमची उचारूंक जाता आमची पातकां वचून आमी वळखून घेवन हो नितीवणपणाचें आमकां आतां विचित पोताक कितें घातलें तेणी पातक रोडलो तेन्ना नितीवणपणाचें न्हू रायचसनेस रोप घातलो म्हणटा हां आमकांय तोच घालता जेन्ना आमी पातक वखता आनी रडटा कित्याक जेजून आमची पातकां घेवन खुर्सार मेलोलो आसा जेन्ना आमी हांव पातकी म्हणटा तेन्ना कितें देवाच्या उतराचे आड आमी पातक करिना आं देवाचें उतर सांगता आमकां पातकांतली सोडयल्या आमी कितें म्हणटा हां हे आमी जेजूक सांगूंक जाय जेजूक खरेंच हांव चुकल्या पातकी तुवें बरोवन दवरलेलें आसा 1 Peter 2:24 म्हाजी सगळी पातकां घेवन खुर्सार मेला म्हणून आनी हांव चुकलें हांव म्हणटा हांव पातकी ना मागीर कितें म्हणटा बाय हिज वूंड यू हॅव बीन गोइंग टू हील नॉट गोइंग टू हील already healed. We are believing? Huh? We are believing? आमी ओरली न्हू हांव पासून रोकडीच पास जाता ओरल एग्जामीक कोण्यांनी मातशी दूख येयली जाल्यार कितें जाता जेजूच्या गायनी बरी जाली जाणाय गो म्हाज्या मुगो पाटीन दुखता कितें जालें देवाच्या उतराचे आड जालें ना जेजू म्हणटा तूं ऑलरेडी हील जालाय डॉक्टर रिपोर्ट सांगलो आमी कितें करता कोणी विचारलें ना हय गो म्हाका दोतोरान अशें सांगलां अमकी जाल्या आं आं म्हणटा तेन्ना आमी ना गो हांव जेजूच्या गायनी बरी जाल्या आं त्या टायमाचेर म्हणटा आमी दूख पासून येयली जाल्यार हांव दुखूच वयता कितले म्हटलें जेजूच्या गायांनी बरें जालां आं कितले म्हटलें हांवें जेजूच्या गायांनी बरी जाल्या जेन्ना आमी जेजूच्या गायांनी बरी जातली म्हणटा तेन्ना कितें जाता आमकां पातोक रिकता देंवचार रिकता भितर बरी जातली आमकां ही समजली म्हाकाय खबर हांवूय केन्ना म्हणजे चुकोवन जाता न्हू केन्ना दुखता गो अशें म्हणपाक जायना तेका लागून आमकां रिकॉर्डींग जायतें करचें पडटा जेजूच्या गायांनी बरी जाली तें रिकॉर्डींग करचें पडटलें तें आमचे कडेन उलोवंक जाय दूख येयली म्हणटकूच रोखडेंच उलोवंक जाय डॉक्टरान कोणी सांगलें तुका अमकें दुयेंस रोखडेंच तें उलोवंक जाय पयलीं देवाचें उतर एक भट म्हणटा आमकां उलोवंक जायना दूख येयल्या म्हणून आमी कितें करचें तर दूख येता तिका कितें करचें
देवाच्या उतरान आसलेली आमी अशी म्हणटा. दूख येता पूण जेजूच्या गायने हांव ऑलरेडी बरी जाल्या. डॉक्टरान रिपोर्ट दिला पूण जेजूच्या गायने हांव ऑलरेडी बरी जाल्या. पूण कितें म्हणटा पळय तें चड इम्पॉर्टन्स आसा. कळटा आमी खंय चुकता ती आनी कित्याक आमचें दुयेंस वाडलेलें आसा संवसारान. Proverbs 18:21 कितें सांगता? Death and life on our tongue. डॉक्टर टांग आनी डॉक्टरान सांगला म्हणटा न्हू म्हणी ना. डॉक्टरान सांगला पूण जिवीत आनी मरण कोणाचे जिबेर आसा? म्हजे जिबेर आसा. जें कितें हांव उलयतां तें म्हाका मानून घेवंक जाय. Death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit. कोण तेचो मोग करता त्या उतराचो ती फळां खातलो. आतां दुयेंस कित्याक वाडला? कोणाकूय तर चाव दिवशी ती कितें म्हणटली? आनी हें कितें सांगता देवाचें उतर? एक्चुली आमचे जिबेर सगळी पदवी आसा म्हणून सगळें वाडटा. सगळें आमी उलयता न्हू हें दुयेंस आसा तें दुयेंस आसा. दुयेंस सगळें वाडलें न्हू संवसारान. तुमी म्हाका म्हणशाल्यार तुका कशें कळ्ळें? तुका कळ्ळें हें दुयेंस उलयल्यार वाडटा म्हणून? म्हणचें जेन्ना म्हाका न्हू जॉयंटीस आसली कामी नासली त्या टायमाचेर हांव सगळ्यांक सांगतालें वयताना ना हें चिकन खावंक जायना ताती हें खावंक जायना तेलाचें कित्याक म्हाका जॉयंटीस आहा. जेन्ना हांव पोर्टाक गेल्ली म्हाका थंयसर एकूच मॅसेज घातली म्हाजी हाडां बीन फोडटालीं तूं बरें जालें. हांव येवन तेंच म्हणपाक लागलें बरी जाली. म्हाका सिमटम मागीर जायना जालें. कित्याक? टेस्टींग येतालें पूण हांव उलयतालीं हांव नांव घेयनासलीं. मागीर हांवें स्टॉप केलें. म्हाका जॉयंटीस जाल्या म्हणून सांगपाक कोणाक. ही चल आसली पयलीं आतां हांव बरी जाली म्हणटाली. त्या टायमाचेर म्हाजें सगळें आपुणूच कातरून गेलें. मागीर हांव सगळें खावपाक लागली. म्हाका कांय जायना जालें. हें उचारता म्हणून आमच्या जिवितान हें दुयेंस वाडटा. आमी सगळीं उचारता. इवन देवाच्या उतरान आसलेली म्हणटा आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता. 1 Peter 2:20 म्हणटा आमी जेजूच्या गायने आमी बरी जाली जाल्यार आमी दुयेंसाची नांवां कित्याक घेता? बरी जाली जाल्यार देवाच्या उतराचें आड पातक न्हू. सांगात आमी कोत्ता न्हू. जेजू सांगता न्हू म्हज्या घायांनी तुमी बरी जाल्या. जेजू आमकां बरोवन दवरला न्हू. जेजूच्या गायांनी आमी बरी जाल्या. पूण आमी कितें करता? म्हाका हें आसा म्हाका तें आसा म्हाका टॅग लायता न्हू आमी दुयेंसाचो. एक लायना. म्हाका हें दुयेंस आसा म्हाका तें दुयेंस आसा. देवाच्या उतराचें आड जालें. मागीर देव आमच्या जिवितान आसतलो. देव थंय आसतलो पूण आमी देवा सोशली पयस वयता त्या दुयेंसाक घेवन. लव इट म्हणटा इट फ्रूट म्हणटा न्हू. बरो मोग करता त्या दुयेंसाचो आनी पयस वयता घेवन. आनी देव रावता आमकां केन्ना परतून येतली आनी हांव तुका पेकयतलो. हांव तुका पेकोवंक रावला तयार. पूण आमी त्या दुयेंसाक घेवन बरी घेवन भोंवता. सारकें? सो आमी मानून घेवंक जाय न्हू. आनी तो देंवचार म्हणटालो आगो तूं बरें जातलें गो. सांगिना कोणाच्या तोंडार बीन माग तूं बरें जावच्या पासत माग. तुजें कामां कितें? सोत आसलेलें फोटीन करून सांगपाचें काम. हेवेक सांगिना तो तूं देवा भाशेन जातली. फळ खावंक येयलें जाल्यार आमकां देवा भाशेन रचूंक नासलें देवान. देवान संवसार रचतना मनशाक रचलो तेन्ना देवा भाशेन रचलो न्हू. आपण्या भाशेन एक मनीस तयार करया म्हणलेलो न्हू. पूण तो हेवेक कितें सांगता? तूं देवा भाशेन जातली. आतां आमकां कितें सांगता? तूं बरें जातलें गो. कोणाच्या तोंडानसून पळयलां तूं? कोणी सांगिना तूं बरें जातलें. आमी ऑलरेडी बरी जालें म्हणून 1 Peter 2:24 सांगता आमकां. आनी हो आमकां मनशांक यूज करता सांगपाक. जसो एवेक यूज केल्ले एवेक केलो तेणी सांगलेलें तूं देवा भाशेन जातली. ती देवा भाशेन ऑलरेडी आसली नासली. आतां आमी बरी जावंक ना जाल्या न्हू. हांव डॉक्टराच्या तोंडाचो तूं बरें जातलें गो डॉक्टराच्या तोंडासून सांगिना. आनी जायते मॅन ऑफ गॉड बसून देवाचें उतर नकळो माग गो बरें जावच्या पासत.
आमकांय सांगता म्हाका अमकें दुयेंस जालां, प्रे फॉर मी, हांव बरी जावच्या पासत. देवाचें उतर कितें सांगता आमकां? व्हडल्यान म्हणा न्हू, तुमच्या कानान आयकूंक येवंक नाका, रिकॉर्डिंग जावं नाका. सगळीं वांगडात म्हणया, जेजूच्या गायांनी हांव बरें जाली. जातली? आतां आमकां कोणी सांगलें तूं बरें जातलें म्हणून माग गो, म्हणल्यार तूं कितें सांगतलें? पयलीं आमी हें पातोक रडोंक जाय. विचित पितान रडलो तेन्ना ताका रायचसनेस बरो देवान सगळें घातलें न्हू. जेन्ना तो वळखून घेतलो तेन्नाच संसार येयलो तेन्ना आमी आतां संसार येवंक जाय. जेजू तुवें बरयला हें उतर, पूण हांव जाय तें खेपो म्हणटाली. हांवें पातोक हांव बरी ना, म्हाका हें जालां, हें म्हाका दुयेंस जालां. उचारला न्हू, कोणी उचरोंक ना म्हणून आहा. आमी म्हणटाली. डॉक्टर रिपोर्ट्स आमकां सांगता की तेज्या शिक्षणा प्रमाणे, दोतोर आमकां वायटाक ना, डॉक्टर आमकां बऱ्याकूच आसा, पूण तेंच्या शिक्षणा प्रमाणे ते रिपोर्ट दिता आमचे. आमकां ऑलरेडी जेजून बरोवन दवरलेलो आसा. केन्ना बरोवन दवरला? कितलीं वर्सां जालीं. आमकां बरोवन दवरूंक ना? जेजूच्या गायांनी आमी बरीं जाल्या, आनी आतां आमकां रिपोर्ट केन्ना मेळटा? आमी जावच्या पयलीं जेजून बरोवन दवरलेलें आसा. आमी संवसारान येवच्या पयलीं बरोवन दवरलेलें आसा तूं जेजूच्या गायांनी बरें जालें. आनी आतां डॉक्टर रिपोर्ट दिता. आमी कितें उलोवंक जाय? आं, जर आमी डॉक्टर रिपोर्ट उलयता जाल्यार कितें जातलें? लायफ एंड द डॉक्टर रिपोर्ट आमच्या जिवितान घडोवन येतलो. हय न्हू? समजता? जर आमी डॉक्टर देवाच्या उतराच्या आड जे कितें उलयता तेंच आमच्या जिवितान घडोवन येतलें न्हू. हां, तेंच घडटलें न्हू. देवाचें उतर सांगता, जर आमी म्हणटा जेजूच्या गायांनी आमी बरी जाली, कितें जातली? बरी जातली. थोडी म्हणटा जायना, पूण देव कितें सांगता? जर्मया 1:12 सांगता, म्हाजे कडेन हांव जागृत आसा म्हणटा हें देवाचें उतर घडोवन हाडूच्याक. हें कितें बरयल्लें उतर जें हांव उलयता तें जागृत आहा म्हणटा आपूण देव. हें घडोवन हाडून तुज्या जिवितान. अब्रामाक 75 वर्साचो आसतना तूं खूब राष्ट्राचो बापूय जातलो म्हणून ताका भासावणी दिल्ली. तुमी शिकताले न्हू काल? भासावणी दिली ताका आनी ती घडली न्हू. आनी न्हू रोमन्स 4:20 तो कितें म्हणटा? हें उतर म्हाका न्हू खूब तेजें लागता सारकें. आमी म्हणटा जेन्ना आमकां दिसता न्हू आमी घडोवन येना देवाचें उतर, हे उतराक तुमी हे उतर वाचीत रावा. रोमन्स 4:20. देवाचे बासणे मुखार दुबावंक तो फाटी फुडें सरोंक ना, पूण भावार्थान तेणेन घोटाय घेतली आनी देवाक वखाणी दिली. तर आपणाक बासयल्ले तितले शांती पावो देवाक पदवी आसा म्हणून ताका पुरी खात्री आसली. खंयचे पिरायेर ताका खात्री आसली पळय. हे देवाचें उतर 100 वर्साच्या पिरायेर पावलो तो. आनी ताका तो म्हणटा कितें? म्हाका म्हणटा खात्री आसा, परिपूर्ण खात्री आसा. देवाक बासयल्ले आपल्या जिवितान तें उतर घडोवन हाडूंक देवा कडेन पदवी आसा. 21 दाखया. फुल्ली कन्विन्स्ड दॅट गॉड 21 fully convinced that God was able to do what he had promised. तो सारको फुल्ली कन्विन्स आसलो, सारको तो जाणा आसलो, ताका खात्री आसली, कॉन्फिडन्स आसलें हें देवाचें उतर आपल्या जिवितान घडोवन येतलेंच म्हणून. आमकां खात्री आसा?
हो जाणटो जाला खंयचे पिरायेर म्हणटा पळय तेका देवान 75 वर्साचो आसतना तूं खूब राष्ट्राचो बापूय जातलो म्हणून ही बासावणी दिल्ली आनी ही बासावणी तेका 100 वर्साच्या पिरायेर घडोवन येयली आनी तो म्हणटा आपणाक सारकी खात्री आसा देवान जें कितें बासयलां म्हाका तें म्हाज्या जिवितांत घडोवन येतलेंच म्हणून आसा आमकां खात्री देवान तर म्हटलां जेजूच्या गायने हांव बरी जाल्यार जेजूच्या गायने हांव बरी जावची ना खात्री आसूंक जाय आमकां तो कितलो वेटींग पिरियड आसलो तेका न्हू आमकां रोखडेंच जाय फास्ट फूड ओवरनायट जाय आमकां जातलें जशी आमी बी घालता देवाचें उतर बी घातल्यार रोखडीच फाल्यां किलोन येता रोखडेच आमी आमाडे काडून खाता आयज आमाडो घातल्यानी सो देवाच्या उतरान आमी कित्याक सोदता रोखडीच फ्रुटां आं हां रोखडी जायना हें जायना दुसरें दिसा फळां जायना पूण देवाचें उतर आमी आयकता न्हू देवाचें उतर एक बी म्हणटा जर आयज हांवें देवाचें उतर जेजूच्या गायने हांव बरें जाली फाल्यां हांव फ्रूट सोडटा सोडिना पूण आब्रामान केन्ना फ्रूट सोदले 25 वर्सां लागलीं आनी म्हणटा आपणाक खात्री आसा न्हू म्हाका तेजें उतर बरें दिसतालें खात्री आसा तुवें ती बासावणी देवाक म्हळ्यार तूं बासावणी दिल्ली म्हाका खात्री आसा ती खात्री म्हाज्या जिवितांत घडटली म्हणून आमकां खात्री आसा ह्या देवाच्या उतराचेर आसूंकूच जाय आमकां नाजाल्यार आमी उतराच्या आड वयतलीं इस्रायल पोरजेक जेन्ना इजिप्टांतसून भायर काडलेली इस्रायल पोरजेक देवान तांकां बासावणी दिल्ली खबर आसा कसली बासावणी दिल्ली ती ओके आनी प्रॉमीस लँडारूय आनी तांकां अशी बासावणी दिल्ली डॉटोनॉमी 6 दुसरी सुमोत 6:10-11 ताका बासावणी दिल्ली तेन्ना तांकां कशी भायर काडलेली इजिप्टा लोकां बरी भायर सरलेली न्हू तांकां रस्तो नासलो वचपाक दुसऱ्या गांवांत तांकां प्रॉमीस लँडाक व्हरपाक रस्तो नासलो देवान कितें केलें दर्याची वाट केली दर्यो दोशी केलो आनी तांकां येले आनी तांकां जायत्यो हे करून तांकां येल्ले आसले त्रास काडून कितें जालें मागीर तेंचें बासावणी पळोवया डॉटोनॉमी 6 दुसरी सुमोत कोंकानी 6:10 जो देश आपूण तुमकां दितलो म्हूण सर्वेस्वर तुमच्या पुर्वजांक अब्रामाक इजाकाक आनी जाकोबाक सोपूत घेवन बासयल्ले त्या देशांत तुमकां भितर काडटलो तेन्ना थंय तुमी बांदूंक ना तसल्या व्हड आनी गिरेस्त शहरान तुमी बांदूंक नासलेले बऱ्या बऱ्या वस्तूंनी भरलेलीं घरां तुमी मारूंक नासलेल्यो बांयो तुमी लावूंक नासलेले जैतिनाचे मोळे आनी फळां तुमकां मेळोंक आनी तुमी फळां खावन तुमी दादोशी जातले कितें म्हणटा कसली बासावणी दिल्ली काम करूंक नासतना तुजें घर बांदूंक ना बरे बरे वस्तूंनी भरलेले बरे बरे व्हडल्या शहरान व्हडल्या शहरान आनी बांदूंक नासलेल्या घरान बऱ्यो बऱ्यो वस्तू आसतल्यो घरांत त्या घरान बांय मानूंक ना त्या उदीक जणकुणाची सगळीं झाडां कसली ती फळां तुमी खातल्यान ही बासावणी तांकां दिल्ली ते कितें केलें ही बासावणी देवाची कित्याक तांच्या लायफान येवंक ना अब्रामाच्या कित्याक येयली तेंच्यांनी स्वत मानूंक ना जेन्ना मनीस स्वत मानिना न्हू तेन्ना कंप्लेनी गुणगुणूंक जाता न्हू कंप्लेनींग ग्रम्बलींग केन्ना आमी स्वत मानिना कित्याक वस्तूचे स्वत मानिता तेंचे आमचे गुणगुणांव स्टार्ट जाता पातोक न्हू
त्यांच्या जिवितान हे पातक लेगले म्हणून हे तेंच्यांनी स्वत मानूंक ना देवाच्या उतराचेर. जेन्ना आमी देवाच्या उतराचेर स्वत मानूंक ना, देवान आमकां कितल्योय भासावण्यो दिवं आमच्या जिवितान घडोवन येवच्यो ना. हांकां भासावण्यो दिल्ल्यो घडोवन येयल्यो, हेंच्यांनी कित्याक घडोवन येवंक ना? स्वत मानूंक ना. हांवें भावार धरलो, देवान तांकां कसली भासावणी दिल्ली, घर बांदूंक ना. ते घरान गिरेस्त, ते घरान भरलेले वस्तूंनी रावतले. ही न्हू एक भाव आसलो आमच्या मिनिस्ट्रींत पयलीं, ताका ही भासावणी येयल्ली. रातचो उठलो वाचताना बायले उठयली, हो खूश जालो, ताका घर नासलें, मावड्यार रावतालो. ही म्हणटालो भासावणी येयली म्हाका, उठ उठ. तिका कळोंक ना. आपूण म्हणटा सारको खूब एक्सायटेड जालो, कित्याक हांव बांदूंक ना त्या घरान तो मिनिस्ट्रीन काम करतालो फूल टायम. हांव बांदूंक ना त्या घरान हांव रावतलो, गिरेस्त सारके सगळे वस्तू सगळे आसतले. बाय मारूंक ना तो न्हू, खंयच्या घरान जो वयतालो न्हू, ही भासावणी तो चॅक करतालो. आनी खरेंच तो व्हडल्या व्हडल्या घरान रावतालो, कित्याक हांव 2-3 घरान तेच्या गेल्या. जो तो उलयतालो न्हू, ही भासावणी सोद मानताली. आजुनूय तसलेच गिरेस्त घरान शहरान आनी व्हडल्या घरान वस्तू नासलेले. एक घर ताका आसलें, येदो व्हडलो फ्रीज आसलो. तेन्ना आमी पळोवंक नासले, व्हडलो 2 काबाडाचो, आतां पळयता आमी तसलो तेंचो. म्हणजे देवान पळय जी भासावणी अशी बरयल्या, व्हडलेल्या घरान तूं वयतलो, सगळे घरान तेजे सगळे काबाटां गॅस सगळे आसले. देव आमकां ही भासावणी दिता, इस्रायल पोरजेकूच न्हू, आमकांय दिता. आमी जर मानून घेता जाल्यार आमच्या जिवितान हें घडोकूच जाय. हांकां खात्री नासली, अब्रामाक खात्री आसली न्हू. जी देवान आपणाक भासावणी दिल्या ती अब्रामाक खात्री आसली. जाणटे पिरायेर बसून हेका खात्री आसा, इस्रायल पोरजेक खात्री आसली, आमकां खात्री आसा. देवाच्या उतराचे आड आमी करता म्हणून आमच्या जिवितान जे देवान आमकां बऱ्यो बऱ्यो भासावणी दिल्ल्यो असल्यो त्या प्रॉमिसीस आमच्या जिवितान दिसूंक ना, कित्याक आमी देवाच्या आड वयता. बाय मारूंक ना, बाय आसली तेजी, माड आसले, आंब्याची झाडां. हांगा कितें म्हणटा, जी झाडां झडकुड्याची तूं लांग ना त्या झाडाची तूं फळां खातलें म्हणटा न्हू. हे ताका आसले सगळे. हे देव आमकांय भासावणी दिता, आमी मानून घेता जाल्यार आमच्या जिवितान ती दिश्टी पडटली भावार्था वरवीं खात्रेन. कळटा आमी खंय चुकता ती आमी मानून घेयना हें देवाचें उतर. ताका लागून इस्रायल पोरजां प्रॉमीस लँडार पावोंक ना खंय, कित्याक तेच्यान देवाच्या उतराचेर स्वत मानूंक ना, देवाच्या उतराचेर कॉन्फिडन्स दवरूंक ना. कळटा समजता आमी खंय चुकता ती. देवान आमकां व्हडल्यो व्हडल्यो भासावण्यो दिल्ल्यो आसा. देव आमचो इतलो मोग करता. देवाक जाय आमी एक बरें जिवीत जियेलेलें, सुपामपणाचें जिवीत जियेलेलें. आमी सुपामपणाचें जिवीत कित्याक दियना? आमी फक्त चोराचें आयकता न्हू. तो चोरूंक येता चोर, देवाचें उतर इबाडटा. आमी देवाच्या उतरा कडेन परत येता आमी सेन्सान येवन. आमी गरज जरी इस्रायल पोरजां जरी सैरानान येयल्ली आनी देवाशी परती येयल्ली, अशी देवाशी परती येयल्ली चुकली म्हणून, जाल्यार ह्यो भासावणी जी तांकां दिल्ली ती भासावणी बासयल्या गांवांत ती पावतली आसली. आमी कितली हाड पातक करता. आमी खूब हाड पातक करता न्हू. इवन आमी देवान जोडला तें मनशान तोडूंक जायना. डायवर्स देवाच्या उतराच्या आड वचना आमी, मागीर सैतान लिखतो ना घरान, शांती आसतली, भुरगे एके घोव एके कडेन. खूब टेस्टिमनी आसा पूण टायम ना सांगपा. पूण आमी हे थोडे शिकोया. डायवर्स म्हणून आमच्या तोंडार उसारूंक जायना, कित्याक मिलाकी चॅप्टर 2:16 म्हणटा आय हेट डायवर्स. वाचूंक टायम ना. आय हेट डायवर्स. मॅथ्यू 19:4-5 म्हणटा ओरम बेसून दादल्याक आनी बायलेकूच रोसलेलो. एक दादलो बायलेक सांठलो आनी आवयक सांठलो आनी बायलेचो जातलो, दोगां ती एक जातले. देवान जोडला तें मनशान तोडूंक जायना. खंयच्याच मनशान तोडूंक जायना न्हू. बायलेन न्हू घोवान तोडूंक जायना न्हू, एडवोकेटान.
जाता कितें सांगलां हांगा देवा शिवाय कोणानच तोडूंक जायना आनी देव तोडचो ना कित्याक देवान जोडला आनी देंवचार जे देवान कितें केलेलें आसा न्हू तें तोडपाक तो खूब वावुरता पूण आमी त्या देवाच्या उतराच्या हाड वयता हे पातोक आमी रडटा देवान जोडला त्या मनशान तोड आनी मनीस सगळे धांवतात तोडपाक तो हो करतालो देवाचें उतर घेवन आमी झगडले जायना आं जाता न्हू म्हाज्या लायफान खूब अशी डायवर्स केसी आसा पूण हे जेन्ना देवाचें उतर घेवन झगडले तेंचे एकठांय जावन आजुनूय जियेता जेन्ना आमी देवाचें उतर घेवन झगडटा देव आमच्या बरोबर आसता देवाचें उतर दी भासावणी घेवन आमी आसता तेन्ना देव आमच्या बरोबर आसता आनी देव आमकां शिकयता कशें चलोंक जाय ते भासावणेचेर अब्रामाक देव शिकयतालो न्हू कहो विस्वासी रावंक जाय ते तो देवाचें उतर घेवन जिवंक जाय आमी जेन्ना देवाच्या उतराचें हाड वयता तेन्ना देंवचार घेवन आमकां चलयता जायना आमी ते देवाचें उतर घेवन जिवंक जाय न्हू आं सारकें देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेल्यार आमी देव आमच्या बरोबर देवाचें हिंचल आमच्या भितर पवित्र आत्मा आमकां गायड करता जेन्ना आमी देवाचें उतर घेवन जियेता तेन्ना आमी देवाच्या आड वयता तेन्ना आमी आदाम आनी इवी भशेन आमकां एग्जाम्पल आसा ती खंय पावली ती मागीर देवाक एक मनशाक पातक रिगले एका मनशा वरवीं नितिवळ एका मनशाक त्या पातकाची सुटका दिवपाक आपल्याचो आपोवपाक सॅक्रिफायस जावचो पडलो न्हू खुर्साचेर आमकां सुटका दिवपाक आमी आजुनूय स्वत मानिना देवाच्या उतराचेर हे पातक आमी आनिकूय म्हणटा न्हू हांव मोठी हांव बारीक हांव गरीब तेका पळय देवान काय बरें बरें रचलां तें काय बरें दिसता हांव मोठकी देव आमकां हितून साम्स 139:13 आमकां विणला म्हणटा तो आवयच्या कुसान एक एक सांणो 139 13 Thank you, Jesus. साण्यांतलो साणो म्हजे कुडीक तुवें घोडलाय म्हज्या आवयच्या कुशव्यान तुवें म्हाका विणला देवान आमकां कसो विणला आवयच्या कुशान विणला न्हू एक एक सांणो घडोवन हाडला फॉर यू फॉर्म माय इनवर्ड पार्ट यू निटेड मी टुगेदर इन माय मदर होम म्हाका आवयच्या कुशव्यान तेणी विणला देवान आमकां विणला न्हू देवान आनी कोण तरी हांगा विणटा क्रोशेर विणलेले क्रोशेर विणटाले कोण आदी हां विणटाले